काल आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतले ते हिसपा आमी आयज सांगलें की आमी मेमोरंडम आयज दितले म्हणून जे कूळ मुणकार आमचे आहात मुणकार एकट्या प्रमाणे जेंकां तेंचे हक्काचें घर मेळपा खातीर आमी फुडें सरलेले आहात तशेंच टेनंट जे आयज तुमी पळयतात मोपा एअरपोर्ट येयल्या कारणान सगळे इन्व्हेस्टर्स आख्खे इंडियेचे सगळे भितर घुसल्यात आनी खंय तरी भाडकार आनी इन्व्हेस्टर एकामेकाक मेळोन डायरेक्ट एग्रीमेंट मारतात प्रॉपर्टी परचेज करतात पूण ते मुणकारा बाबडे खबर नासा एक सादारण असो बारीक मनीस गरीब मनीस जर ते एका प्लॉटान थंयसर रावता जाल्यार तांकां न कळटा ते विकतात आनी मागीर फाल्यां सकाळी केसीस घालपा खातीर तो वचों शकना कोर्टाचे पायरेकार चलोवं शकना तेजे कडेन तिची परिस्थिती ना आनी ताका नॉलेजूय ना लिगली कशें वचप कितें ताका लागून अवेरनस आमी ऑलरेडी सुरवात केला हांवें 4 पर्सनल म्हाज्या ऑफिसान 4 लॉयर अपॉयंट केल्यात जे सगळे हे केसीस जेंनी घालूंक ना आयज मेरेन आनी ते सुशेगाद तांकां खबर ना कित्याक पिढ्यान पिढी ते रावतात थंयसर सो ते समजता घर आपलें पूण जमीन तेंची ना आयज घर आहा तेची सकयल जमीन म्हणटा ती तेंची ना आयज ती जमीन मेळोवपाक लागून आमी भायर सरल्या की तेंचो हक्क तांकां मेळपाक जाय तशें टेनंट आहात आयज कितलेशे काजी करतात आनी कितें करतात पूण आयज तेंचे खंय तरी डिले जाता ऑफिस हेतून डिपार्टमेंटान म्हणजे मामलेदारान कलेक्टरान ताका लागून आयज आमी निवेदन दिल्लें आहा सीएमान एश्योरूय केला की आमचें म्हणणें अशें आसलें की फास्ट ट्रॅक कोर्ट सेपरेट कोर्ट बसोवपाचो म्हणजे फास्ट ट्रॅक करपा खातीर मामलेदार सेपरेटली अपॉयंट करचो आनी हे केसीस सगळे आहात ते बेगिनात बेगीन करचे सीएम आमच्या ऑनरेबल सीएमान एश्योरूय केला की बेगिनात बेगीन हेचेर एक्टिव करतले आनी फास्ट ट्रॅक कोर्ट बसयतले कितले विशय आसा कितल्यो केसी आसा अश्यो कितें आयडेंटिफाय केला सो डिक्लेरेशनाचे टेनन्सी केसी 282 आहात दे मांद्रे ओ पेडणे मांद्रेचेच सांगता तुका 282 डिक्लेरेशनाचे एप्लाय केला आनी ते कितलेशेच आहात ते मेजून सोंपचे ना अशा परत मुणकारांचे आहात मुणकारांचे कितें जाला लोक थंय रावतात पूण तांकां खबर ना तेंचे पिढ्यान पिढ्यो कितले आतां 200-300 वर्सांच्यान थंय घर आहा ते घरा रावता पूण तांकां अजून खबर ना इफेक्ट हेचो फुडें कितें जातलो मोपा एअरपोर्ट येयल्या कारणान इन्व्हेस्टर्स येयल्यात जे प्रॉपर्टीज परचेज करतात प्रॉपर्टीज परचेज केल्या उपरांत ते एंटायर घरा सकट परचेज करतात पूण घर आहा ते मुणकाराचेर आहा पूण तांकां जस्टीस कोण दितलो फाल्यां सकाळी ते प्लॉटाच्या मदीं आहात जाल्यार तो इन्व्हेस्टर म्हणटलो तूं सायडीक वच म्हणटलो पूण तेचे 200-300 वर्सांच्यान ते थंय रावतात तांकां तुमी शिफ्ट करतात हांवें काल प्रेस कॉन्फरन्सीन एक्झाम्पलूय दिल्यात कितलेशेच एविडन्स दिल्यात तेंच्यांनी कितें कितें केलां डेप्युटी कलेक्टरान वचोन कितें ऑब्जेक्शन आसतना एका दिसान म्युटेशनां केल्यात सो हे वेरियस इश्यूज हांवें ऑलरेडी सांगला सो तेंचेरूय एक्शन घेतली गेली वयतली ऑलरेडी सीएमान जाला मांद्रे आसा पेडण्यानूय आसा मांद्रे आसा पेडणे आसा पेडण्या तालुक्यात म्हणटात ते सगळे कूळ मुणकारांचेच केसीस आहात हिस्पा ऑलमोस्ट म्हणटात ते 98% तरी आहात तुम्ही जे आता म्हटले पळया अश्यो केसी आहात जंय मुणकार आपण ऑलरेडी जमनी विकल्या बी अशें बी जाला ना आता कितें जालां काल एक उदाहरण हांवें दवरलेलें एक प्लॉट भायल्या मनशान कोणी घेतलो नॉन गोवन तेणी घेतलो पूण तेंचे 2 घरां मदीं आसलेलीं सो तांकां खबर ना प्रॉपर्टी विकली आनी प्रॉपर्टी तेंचेर कितें केलें येयलें आनी फेन्सिंग घातलें पत्र्याचें फेन्सिंग घालून उडयलें वाट बंद केली तेंची ती झगडटाली पंचायतीन गेली मामलेदारान गेली डेप्युटी कलेक्टर पुलीस स्टेशनार गेली पुलीस केसीस जाले 18 वर्सां झगडटाली ती तेंची कांयच जावंक ना लास्टाक कितें नांव इलाज तांकां ऑप्शन कांय ना कित्याक तेंचे कडेन तेंचे ते थकले ती गरीब बाबडी ती कशी कोर्टान कशी वयतली पयशे तेंचे कडेन ना कोर्टान केसी झगडपाक ताका लागून तेंच्यांनी मागीर मोरजे रावणारी लोकां इतल्या पिढ्यान पिढ्या कितली पिढी थंय रावताली तांकां तुयेन दिलो धाकटो प्लॉट आनी घर बांदून दिला म्हणजे गांव सोडून वयची परिस्थिती येयली सो अशी परिस्थिती 100% रिस्क आहा ताका लागून आमी भायर सरले मोपा येयले ताका लागून इन्व्हेस्टर्स येयले रेटी जमनीचे वाडलेले आहात ताका लागून आयज आमच्या सामान्य बारीक बहुजन समाजाच्या लोकांक आयज त्रासान पडपाचे हे आहा ताका लागून आयज आमी भायर सरल्यात आमकां अभिमान आहा की आयज आमचो सीएम आहा तो बहुजन समाजाचो सीएम आहा आनी तो बहुजन समाज डेफिनेटली न्याय दितलो हे त्यांनी एश्योरूय केला डेप्युटी कलेक्टर संदर्भात लँड ते आता काडची पडटली न्हू रे कित्याक तेच सांगता तुका मुणकारांक खबरूच ना आपली जमीन विकल्या ती ते सुशेगाद आपले घर आहा म्हणून सो ते आयज आमकां व्हेरीफाय करचें पडटा फायंड आउट म्हणून हांव ऑलरेडी नेक्स्ट वीकच्यान म्हणजे एंड ऑफ दीस वीक हांव कॅम्पेन स्टार्ट करता प्रत्येक वाड्यार जे वाड्यांचेर मुणकारांची घरां आहात ते तेंचे नांवां घेवन लिस्ट करपाक आनी तांकां सांगप तेंचो 114 प्लॅन आमी काडटले तांकां बाबड्यांक खबर ना 114 कशें काडप आनी प्लॅन कहो काडप तो तांकां पेडण्या धांवचें पडटलें ते आपले पोट म्हणजे बारीक वेवसाय करतात ते सोडून तांकां केसी झगडचे पडटा ताका लागून तांकां त्रास ना दिता तेंचे कितें आहा एक्सपेंडिचर एंटायर जो तो
हांव पर्सनली आमी बेर करतले आमच्या ऑफिसांतल्यान आणि तांकां जोपर्यंत तेंचें घर तेंच्या नांवार जायना तेंची घराची जमीन नांवार जायना तोपर्यंत हांव कंटिन्युअसली ऑन जीत आनी एक विशय म्हणटा पळय तो पयलो तुमी पेडणे झोनींग घेतलो आतां हो कूल मुणकार कितें एक्झॅक्टली एकलोच घेतो तो बराबर तुका दिसना आमदार ह्यो रायट चान्स कसो एज अ आमदार बारीक सामान्य लोकां खातीर झगडपाक ह्यो रायट चान्स कसो आनी बरें दिसता की आमी जेन्ना उलयतात आमी जेन्ना कितें डिमांड करतात तेन्ना ह्यो सरकार आयकता कित्याक तो सिरियस आहा बारीक सामान्य बहुजन समाजाचे डिफिकल्टी समजपाक तर म्हाका इतलें बरें दिसता की जेन्ना आमी फुडें मुवमेंट फुडें व्हरतात तेन्ना सपोर्टूय आमकां तसोच मेळटा पण सरकार हय हय मामलेदार एक स्पेशल अपॉइंट करता म्हटल्यार फास्ट ट्रॅक तो एंटायर गोंयभर करता म्हणून सांगलें सो तें फाटल्या फावटी बाबुशान सांगलेलें पूण तें काय जावंक ना तुमची केस सिरियस आतां पळय आतां तेंच्या भितर कोण आमदार नाल्यार कोण भायर सरोंक नासलो आयज हांव भायर सरला हांव म्हाज्या लोकां खातीर भायर सरला सो म्हाज्या लोकांक हांव न्याय दिवपा खातीर सीएमा कडेन कितले फावटी मारतलो पूण फास्ट ट्रॅक करून घेतलो 100%. अधिकाऱ्यां संदर्भात कंप्लेंट केल्या तुमच्या काय सीएम पळय हांवें कालूय उलयलां म्हाका खरेंच दूख दिसता की आमचे जे ऑफिसर्स आहात आमचो तो डेप्युटी कलेक्टर बीन तेंच्यांनी पयलीं तांकां ते खुर्चे कित्याक बसतात ते मॅजिस्ट्रेट आनी तेंच्यांनी तेंचो त्या खुर्चेचो रिस्पेक्ट दिवपाक जाय आनी बारीक सामान्य गरीब मनीस आहा पळय ताका न्याय पयलीं दिवपाक जाय ना की भायल्या बिल्डर लॉबींग तांकां तुमी कॅबिनान बसयताले आनी बाकीच्यांक भायर तुमी वळवळयतात तशें करूंक जायना बारीक सामान्य मनशाक आनी हांव ताका लागून हांव केन्ना कोणाच्या ऑफिसराचेर कित्याची केन्ना उलोवंक ना आनी केन्ना ट्रान्सफर मागणी बारीक सुद्दां कॉन्स्टेबलाची ट्रान्सफर मागणी केन्ना करूंक ना सीएमा कडेन नाल्यार आनी कोणा कडेन पूण आयज खंय तरी अन्याय बारीक सामान्य लोकांचेर जाता आमकां हय मारता हय सलाम मारता ते बरें आहा पूण तांकां तेंचें कितें ताका लागून हांव उलय कुळ मुणकार जो या सब्जेक्ट हा गेल्या 50 वर्षांतून चालू होता आणि कुळ मुणकार कायदो सुद्धा असा म्हणजे आता तुमचा पळय कूळ मुणकार 50 वर्सांच्यान तो चालू आहा पूण इशू कितें आहा सांगता ते कोर्टान गेले थंयसर केसीस घातल्या उपरांत तेंचो सर्टन प्रोसिजर आहा तांकां ओनरांक नोटिसीस सर्व करचे पडटा तेंचो रिप्लाय येवपाक जाय रिप्लाय येयल्या उपरांत मागीर मामलेदार व्हेरीफाय करता मागीर विटनस बॉक्सान उबो रावंक जाय जाल्यारूच तेंचो एविडन्स क्लेम जावंक शकता अशे खुबशे प्रोसेस आसात की व्हेरी स्लो प्रोसेस आनी ताका लागून 15-20 वर्सां 30 वर्सां अशे केसी पेंडींग पडलेले आहा हे फास्ट ट्रॅक जावपाक जाय ताका लागून ह्यो आमची मागणी आहा की फास्ट ट्रॅक सरकाराक पूर्ण अधिकार आहा एक फास्ट ट्रॅक कोर्ट बसोवपाचो आनी एक मामलेदार अपॉइंट करपाचो आनी हे केसीस आहा ते विदीन म्हाजी इतलीच रिक्वेस्ट आसली सीएमाक की 3 हियरिंगेन तेचे जर डॉक्युमेंट आहात आर फॉर एक्झाम्पल तुझे जे घर आहात आता ते 100-200 वर्सां पयलींचे आहा जाल्यार तुजो वोटर लिस्टाचेर पयलीं कोणाचें नांव आहा ते एविडन्स हावस टॅक्स इलेक्ट्रिसिटी बिल आणि वॉटर सप्लायचे बिल हे 4 डॉक्युमेंट पुरो म्हाका सांग एक बारीक घर आयडेंटिफाय करपाक ताका अलॉट करपाक मुणकार एक्टा प्रमाणे कितें डिफिकल्टी आहा सगळ्यांक खबर आहा बाबा हे घर इतले पिढयान पिढी आहा आजो पण हांगाच रावतालो सो इट व्हेरी इजी नांवार करपाक